मोकळ पळोवन बिडिनो तुमकां सुमेस्तांक ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक स्वागत करता आनी तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस मागता. हे मिस यूट्यूब चॅनलाचेर अपलोड करूंक आमकां आदार दिल्ले आसात. मायकल आनी मेरी कॅस्टेलिनो कुलशेकर, पायस आनी जेस्टी कॅस्टेलिनो कुलशेकर, किरण आनी रायना कॅस्टेलिनो कुलशेकर, मॅक्सिम आनी जेसी डिसोसा सुरतकर. तांच्या इरादे पासून ह्या मिसा वेळार आमी प्रत्येक जावन मागया. पुत्र तुझे ऐकूंक आशिता, सोम्या तुका घेवंक हांव लालयता. वेदीसरशी येवन तुज्या जेवणान भाग घेता, सोम्या तुजे तें हांव एकवटा. नामान सोम्या नामान तुका जेवणान तुज्या नडगत म्हाका. नामान सोम्या नामान तुका जेवणान तुज्या नडगत म्हाका. ह्या मिसाची इंतेसांवां डोरीन पिंटो तुज्या जल्म दिसाच्या उडासाक अर्गां जावन हे मीस पेटयता. तशेंच प्रितम फेर्नांडीस ताच्या जल्म दिसाच्या उडासाक अर्गां दिवचे मीस पेटयता. पीटर आनी मोली फेर्नांडीस तांच्या 5.5 वर्सांच्या काजाराच्या उडासाक अर्गां दिवचे मीस पेटयतात. तशेंच अर्गां दिवचे मीस पेटयता लुईसान. बरे बलेकेच्या पासून प्रत्येक जावन आनी डिसोजा आनी कुटुंबाच्या सांद्या पासून हे मीस पेटयता जुलियान डिसोजा कुशालनगर. पियूस डिसोजा ताच्या 20व्या वर्साच्या मरणाच्या उडासाक मीस पेटयता विनीता डिसोजा. तशेंच तेरेजा मोंटेरो आनी बाजील मस्करेनस हांच्या आत्म्याक शांती मागून हे मीस पेटयता आल्बर्ट मस्करेनस. आनी देवादीन जाल्ल्या लिली मस्करेनस हिच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयता आल्बर्ट मस्करेनस. आनी कुटुंबाच्या सरसांद्या पासून प्रत्येक जावन देवादीन जाल्ल्या ताच्या कुटुंबा सांद्या पासून मीस पेटयता पीटर आनी मोली फेर्नांडीस. ही सर तेसावां आमच्या मतींत आठोवन तशेंच आमची कास्की तेसावां ह्या आल्तारी भेटोवच्या ह्या मिसा वेळा उडास दवर सरस्पर देवा लागीं आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. मोगशेनो आज पवित्र सभा भाग्यवंत मारिया गोरेटी हिचें स्मरण करता. रोमा लागशीं आसल्या निट्टून म्हणल्या जाग्यार ही जियेल्ली आनीक आपल्या तरणाट्या प्रायर तिचे अंकवारपण सांबाळूंक आपलो जिवूच तिणें क्रिस्ता खातीर भेटयल्लो. इगजमाता तिका मार्तीर म्हूण आनी तशेंच अंकवारपण सांबाळून तिचो जीव दिल्ल्याक आज प्रत्येक तरान तिका मान करता. आमी आज आयकोनच्या वाचपांची मुखेल चिंतप जावन आसा. देव आमचो काकुलदार बाप, बोगसण्यांचो दातार. आमी तर
ताका पाठ करून वेता हांव देव आमकां सोंड घालिना आमकां सोदून तो येता आनी आमकां परतून ताच्या मोगांत जियोंक आपोवणें दिता आनी आमकांय तो सर पिडे शिडेंतलें बरें करून बरी भलायकी आमकां दिता तर त्याच आमच्या सोम्या कडेन आमी मागया आमचे आत्मीक आनीक कुडीची पिडा सर तो निवारून आमकां बरी भलायकी दिवन आमचें जिवीत बरें जावंक संतोश बरी जावंक प्रत्येक तरान ह्या मिसा वेळार आमी मागया आमच्या अस्कतकाये लागून सबार पोटी आमी देवाक पाठ केल्या आमचो उणो बावाडत्यान देवाक आमी विसरून पडल्या आनी अशी सबार पोटी आमचीच कुशीकन देवा विरोध केल्या ही सर पथकां आमच्या मतींत आटोवन तांचे खातीर सरेस्परा देवा लागचें आनी जर तर आमी आमच्या भाव भयणीक दुखयलां तांचे कडचें बोक्षणें मागून आमी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्पदूतार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनाचेतून तोंडांत विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच संकार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची खाकूल करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकृत सोमिया काकृत Krista काकृत Krista काकृत सोमिया काकृत सोमिया काकृत प्रार्थुया भो पवित्र बापा नेणटेपणाच्या निरपणपणाचें जिवीत तुका सण मानवता भो तरणे प्रायर ह्या सुगुणा खातीर झुजोन तुज्या साकरणी मारिया गोरेतीन आपलें रगत वारयलें देखून रग साक्षेचो मुकूट तुवें तिका दिलोय तिचे विनवणेन आमा सुमेस्ताक भो करून आमच्या तरणाट्यांक निर्मळपण सांबाळूंक आनी तुजे कायदे पालत्यान थीर रावूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप देखून हांव तिका बुलयतलो आनी तिका अरण्यान व्हरतलो आनी मोवाळायेन तिचे कडेन उलयतलो ती तरणाटी आसली तेन्ना इजिप्तांतली ती भायर सरली तेन्ना जशी ती म्हाका आयकताली तशी आतां ती म्हाका आयकतली त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पर तूं म्हाका म्हजो पाती म्हणटली तूं म्हाका म्हजो बाल म्हूण आनीक केदींच म्हणची नाय हांव तुका ससनाक म्हजी पतीन करून घेतलो प्रामाणीकपणान आनी न्यायनितीन विश्वासी मोगान आनी काकुळतीन हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो वय विश्वासपणान हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पराक वळखूंक पावतली देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार
दिसान दीस सर्वेस्परा तुका दिन वाचता, सदां काळ तुज्या नांवाची होडवीक गाता. सर्वेस्पोर कितलो थोर आनी वंदीत हांव, अगणीत ताची व्हडवीक कोणाच्यान आटापूंक जायत. सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार, अरे एक पिळगी मुखले पिळगेक तुजी कृत्यां परगट करतली, वय तुजी अद्भुत कार्यां वर्णितली. तुजी पदवी आनी महिमा पासारतली, तुजी महत् कार्यां गजयतली. सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार, मनीस तुज्या भयंकर कृत्या विशान उलयतले, तुज्या व्हडपणाचो आनी पदवेचो प्रचार करतले. तुज्या अपरिमीत बरेपणाचो उपकार आठयतले, युगांक तुजें नितीवंतपण नवाडतलें. सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार, सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार, सस्निकायेन आनी प्रिती मोगान संपूर्ण, सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगळे आपले रसनेतय कनवळायेन भरलेलो. सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मारिफात उजवाडाक हाडलें. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. भगवंत मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. जेजू तांचे लागीं उलोवन आसता सिनेगोगाचो एक अधिकारी ताचे ससीन आयलो आनी ताच्या पांयां पडून म्हणालो, सायबा, म्हज्या दुवेन आत्तांच प्राण केलो. तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती जीव जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या सिसांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो. तो वेतना 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाची पिडेंत कोसटून आशिल्ली एक स्त्री ताच्या फाटल्यान लागीं सरली आनी ताच्या आंग वस्त्राचें पळोवन तिणें आपडलें. फकत ताच्या आंग वस्त्र हांव आपटीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणून तिणें आपणा इतल्याक चिंतलें. जेजू फाटीं गुलो आनी तिका पळयोवन म्हणून, धैर घे दुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी त्याच घडये ती स्त्री बरी जाली. जेजू शेकी अधिकाऱ्याच्या घरा येवन पावलो. थंय आसलेल्या पिरलूक वाचप्यांक आनी गडबड करून आसलेल्या जम्याक पळोवन तो म्हणालो, तुमी सक्कट भायर वसा, चली मरूंक ना, ती न्हिदल्या. तो ते सक्कट ताका हांसा लागले. लोकां जम्याक भायर करतच जेजू भितर गेलो. चलयेचो ताणें हात धरलो आनी ती चली उठली. ही संगतीची खबर त्या गांवांत सगळ्यान विस्तारली. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्ता. मोगशेनो. ओसेयास प्रवादीचें जिवीत इस्रायल परजेक सरी करचें आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें. कसलें जावन आसलें ह्या ओसेया प्रवादीचें खासगी जिवीत. तो गोमार म्हणल्या स्त्रिये लागीं ताचें लग्न जाल्लें जाल्यार ताची स्त्री गोमार आपल्या पतीक सोडून हेरां दादले संगीत बसतली आनी पतीक विदेय जावन ती चलनातली. जाल्यार ओसेया प्रवादी कितें करता, तिका परतून फाटीं आपोवन हाडटा.
तिचो मोग करता, तिचे लागीं परतून करार करता आनीक सांगाता जियोंक प्रयत्न करता. ती अविश्वासी रावल्यारी ओसेयास प्रवादी तिच्या फाटल्यान वचून परतून तिका ताच्या घरा फाटीं हापोवन हाडटा. अशेंच जालें इस्रायल परजेती. सोरेस्पर देवान इस्रायल परजेक आपली पतीन म्हूण स्विकार केल्ली. पूण इस्रायल परजा कितें करता? आपल्या पतीक आपल्या देवाक सांडून अन्य देवाच्या फाटल्यान वयता, बाल देवाची पुजा करता आनी अशें आपल्या देवाक ती सांडटा. जाल्यार सोरेस्पर देव रागार रावना. तिका बोलोवन फाटीं हाडूंक तो प्रयत्न करता. तिका भरोसो दिता, सुरक्षा दिता आनी तिचो मोग कर, तिचे कडेन परतून करार कर, आपली परजा आपली पतीन म्हूण तो तिका वळखून घेता. तशें जाताय आमच्याय खासगी जिवितांत. सोबारपोटी आमी देवाक फाट करता, पूण देव आमकां सोण घालिना. आमच्या सोदनेर तो येता आनी आमकां तो फाटीं हापोवन हाडटा आनी आमचो मोग करता आनी आमकां कितें जाय तें सकट दाराळमापन आमकां तो दिता. आनी हें चिंतप आमी पळयता आयच्या दुसऱ्या वाचपान. जेजू दोग अजापां करना दोगांक बरें करता. 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टोवच्या त्या स्त्रियेक तो तिचो बाबर्थ पळोवन तिका तो बरें करता. ती स्त्री म्हणटाली आपूण तिच्या जेजूच्या आंग वस्त्राक पडटा जाल्यार म्हजी भलायकी म्हाका फाटीं मेळटली. आनी अशें म्हाकाय समाजींत एक जागो मेळटलो, कित्याक तिच्या पिडे वरवीं समाजीन तिका बहिश्कार घाल्ले. तिका परतून समाजीक फाटीं येवंक मस्त मोन आसलें जाल्यार तिका जावंक ना. पूण जेजू तिचो भावार्थ पळोवन तिका बरें करता आनी परतून समाज तिका फाटीं घेता. सिनेगोगाचो अधिकारी ताची धूव तापान न्हिदल्ली, मरणाच्या तणेर ती आसली. तोय भावार्थान जेजू कडेन मागता, म्हज्या धुवेक तूं बरें कर. आनी जेजू ताचो भावार्थ पळोवन त्या अधिकाऱ्याच्या घरा वचून त्या चलयेचे हात धर, तिका नवो जीव दिता. ती चली उरता. आनी अशें 2 अजापां जेजू केल्ली ती आयच्या वाचपांत दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकली. जेजू आमकांय तो गूण करता. आमी पिडेंत आसल्या वेळार आमकांय तो भेटोवंक वयता. आमचो भावार्थ तो पळयता आनी भावार्थान कितें आमी मागता गे तें सर आमकां उदार मापान तो आमकां जोड दिता. आमचे आत्मीक गाय, आमचे कुडीचे गाय तो नितळ करता, गूण करता. तर आज हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना जेजू कडेन आमची सर पिडा शिडा आमी उसान सांगया. आमकांय तो बरें करून दी, आमकांय तो बरी भलायकी फाटीं दिवन दी. कोस्टोवच्या आमच्या भाव भयणीचो आज उडास काडन तांचे पासून आमी मागया. तांची पिडा वगींच गूण जावन तांणी समाजी फाटीं येवन तांच्या कुटुंबाक आदार पोशक तांणी जावंक. आनी तशेंच कोण आमच्या कुटुंबांत पिडेस्त आसा, आमच्या सेसंबरा कोण पिडेस्त आसा, तांची आमी भेट करतना तांच्या सांगाता थोडो वेळ आमी करसितना बुजोवणेची उतरां तांकां आमी सांगतना दिसाय की आमी एका वाटेन तांकांय गूण करता. जेजून सुरू केल्लें तें मिसांव आमी मुंदसून व्हरतले. तर प्रत्येक तरान ह्या मिसा वेळार आमी मागया आमच्या पिडेचो सर उडास काड. ह्या दिसांनी सबास जाण आमी कश्ट येता आनीक सर्वांचो उडास काड तांचे पासून मागया. सोरस्प देव तांची पिडा गूण कर, तांकांय बरें करून दी आनी समाजींत तांचो वावर मुंदस व्हरूंक तांकांय हो अवकाश लाबोवन दिवन दी म्हूण आमी मागया. आमीन.
काणिकोई बापा भेटैता वस्तुका स्वीकार करे बापा उद्या वैना संधी भेटैता विजडी मानून तुझे ये बापा स्वीकार कर बापा काणिक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या भर जीवन आमचे नंदन कर आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या भर जीवन आमचे नंदन कर म्हज्या भाव भयणीनो आमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकने महिमे आमच्या नेण्याक्य पवित्र सभेच्या देवाक सर्वस्व मानून घेऊ भो दयाळ बापा या देण्यांचे तुजो आशीर्वाद घाल जसे मर्या गोरठी तुज्या भक्तीन रगत वरे पुर्यान बावर्तान थीर रावली तशें आमकांय बावर्तान थीर कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराथय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वर्ष आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सोर खडेनी सोर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भगेवन मरिया गोरेती तुझे रक्षशिणेन जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपल्या रगत व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली या परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या खतखतेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णतायेन परसळटा देखून सर्गींच्या देवदूतां संगती आमी पृथ्वीचे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता Purvit darbara सर्वेस्परतो सर्गानी संसार बदला तुझ्या वैभवा ओ सगळे तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सगळे तुका जय जय ओ सगळे तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं तांणे उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची त्याच परी जेवण जाताच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळे तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने खरराचें रगत
पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशे पसो ते वरवतले हे म्हज्या आवड आसा खरात. Bavarta sagut purgatoria. सोमिया जेसु तुझे मरण आम्ही समप्राप्ता तुझे पुन्हा जीवन पुनामी बघता तुझ्या येण्या आम्ही बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूणची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सोरेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरे देवाचे माई संगाती बगेवन झुजे ती सपोती बगेवन दोरमुतांनी सोर काळी मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर प्रत्येक जावन मारिया गोरेटी आनी सस्नाय सुखांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडून धरच्या अज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आमी येता धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्नुता म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी येतान स्वयंक वयता ती आमचे जरती आनी केंसाडिना जावं पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दिवं.
हो जावंसा जेजू देवाची शिडी संवसाराचें पाप करता ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका कळना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. औत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू स्वादिक मोगा, जेजू सुंदर, जेजू देव कुंवरा, अर्गा अर्गां तुका. जेजू स्वादिक मोगा, जेजू सुंदर, जेजू देव कुंवरा, अर्गा अर्गां तुका. Tuve mozo, morto moquelo, masarata tuja maka oslo, devik jiu tuve favo kelo. Jesus swadik moga, Jesus sar sundara, Jesus dev kuvara, अर्गा अर्गां तुका. जेजू स्वादिक मोगा, जेजू सर सुंदरा, जेजू देव कुंवरा, अर्गा अर्गां तुका. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या असक सैंबाचे आमचे भयणीन मारिया गोरेटीन कश्टां दग्न मोदें दाखयलें तिरासन पळोवन आमी अजाप जाल्या. हें तुजें देणें म्हूण वळखून तिच्या उगडासाक दिन वचण्याचें बलिदान आमी तुका भेटयलां. तातूंत आमकां नवो जीव नवी घटाय मेळ्ळ्या. ह्या घटायेन आमची कश्ट मोदें आमच्या भयणी पुरी थीर रावून सस्नाचें इनाम आमी भोगूंक फावो. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता. तुझे कृपे बळा रास्तुचे परगडता. मासा रक्तांग तुझ्या पोषण आमचे केला. कृपे बेसावाली आमकां तुवें बोला. मोगा संदेश घेऊन
सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बळान रास्तोचे परगळटा मोगाळ पुता सोवे आमकां बरी आशिर्वादी आमकां मगन सचे करुवें वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.